आसा आनी कशें आसूंक जाय म्हणलें नियाळूंक ही देवस्तुती आमकां अवकाश करून दिता. आमी सगळीं क्रिस्ताच्या मस्त कुडीचे सांदे. एका कुडीचे सांदे म्हणटच आमकां हर एकल्याक आमचेच म्हणले कायदे आसात, तशेंच आसात पाळूंक जाय आसच्यो नितीच्यो जबाबदारी. सकड आनी सांगाता मेटां काडून बेद आनी वर्ग करचे चिंता पयस करून आनी आमी सगळीं पयस सभेची समासम भुरगीं म्हणलें बोगाप घेवन चल्ल्या तर आपुरबायाचो क्रिस्ती समुदाय बांदूंक आमकां साध्य जातलें. कोवीड पिडेचे मोड आमचेर मांडून आसल्यारय बाळका जेजू लागीं धांवून येवच्या आमच्या उर्बेचेर कसलीच आडकळ शेळें उदक ओदूंक शकची ना. आज ह्या पुणशेताक आयिल्ल्या तुमकां सोमेस्तांचेर आनी गांवांत तशें परगांवांत आसून ह्या भोगतींत वांटो घेवच्या सोमेस्तांचेर बाळक जेजू आपली दराळ आशिर्वादा वतू म्हूण आमी मागता. आमचे मुखले दीस शांतेचे, भलायकेचे आनी क्रिस्ती दादोसकायाचे जावं दी म्हूण आशेव्या आनी मागया. दय करून उबी रावया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. भाव भयणीनो, जायत्या कावजेन आमी आसल्या कशें बाळका जेजूचें फेस्त करचें म्हणून जाल्यार देवान आमकां उपाय दिलो आनी आज आमकां ही पावट दिली फेस्त संभ्रमच्याक आनी जायत्या विविध जाग्यां तुमी पावल्यात हांगा बाळका जेजूक मान करून बाळक जेजून आमचेर वतुल्ल्या सर्व देण्यां खातीर ताच्या आशिर्वादा खातीर ताका अर्घां दिवया. देखून हे मिसाचें बलिदान आमी सकट तुमच्या गरजां खातीर ह्या तुमच्या इराद्या खातीर भेटयता. देखून हे आमचे सर्वांचे बलिदान देव बापाक मानता तसलें जावं, आमच्यो सर्व गरजो देव मानून घेवं, आमच्या कश्ट आकांतांनी देव आमकां पावूं आनी बाळूक जेजूचो सांगात आमकां हर एक घडये भोगूंक मेळो म्हूण मागया. आमच्या पातकाची दुग्ध सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर पदवेदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट धरून आनी बरें सोडून जायतीं पातकां केल्या. ओमचो अपराध
ओमसो गोड अपराध ह्या बसो बगे सदांच आमकां बरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदा देव आमची काकुळत करूं आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो. देवा आमच्या सर्गींच्या बापा तुझे व्हड महिमेन सगळ्या परजांक तुझ्या एकल्या आस्पुताची वळख दिली ताचे वरवीं तुकाय आमी भावार्थान वळखूंक पावल्या तशेंच एक दीस तुझे महिमेवंत मुखामळ रूप रूप पळोवन निरंतरी आनंद भोगूंक आमकां पावय. हे आमी मागता आमच्या सुमया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुझे सवय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत जियेता आनी रासवो चलयता सासनाच्या ससनाक. निर्गमन पुस्तकांतलें वाचप. इजिप्तांतली वायट सरल्ली इस्रायल परजा तिसऱ्या म्हयन्यान त्याच दिसा सिनायच्या अरण्यांत येवन पावली. रेबेदिमा तावन भायर सरून सिनायच्या अरण्यांत ती आयली
आनी थंय तांणी पर्वता मुखार तंबू मारलो. मैजे पर्वता वयर देवा सरशी गेलो आनी पर्वतांतावन सर्वेस्परान ताका उलो मारून म्हणलें, तुवें हें जाकोबाच्या घराण्याक सांगूंक जाय आनी इस्रायलितांक परगट करूंक जाय. हांवें इजिप्ताक कितें केलें आनी तुमकां कशें गारुडाच्या पाकाट्या वयर बसोवन मुजेशी हाडलीं म्हूण तुमी तुमच्याच दोळ्यांनी देखलां. देखून आतां तुमी म्हजो ताळो आयकशात जाल्यार आनी म्हजो सल्लो पाळशात जाल्यार तुमी चड लोकां मदें म्हजी आस्त जातल्यात. कित्याक सगळी पृथ्वी म्हजी. तुमी म्हाका एक याजकांचे राज आनी पवित्र राष्ट्र जातल्यात. ही उतरां तुवें इस्रायलितांक सांगूंक जाय. मैजे सकला देवलो आनी लोकांच्या मलगड्यांक ताणें आपयलें. सर्वेस्परान फरमायल्ले प्रमाणे ताणें ही सर उतरां तांकां सांगलीं. सर लोकान सांगाता जाप दिवन म्हणलें, जें कितें सर्वेस्परान सांगलां तें आमी करतले हांव. मैजे सर्वेस्परा सरशी पाटीं गेलो आनी ताणें लोकांची ही उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. सर्वेस्परान मैजेक म्हणलें, हांव तुजे कडेन उलयतलो तेन्ना लोकान तें आयकून तांणी तुजेर सदांच विश्वास दवरचे खातीर हांव एका दाट कुपान तुजेशी येतलो. मैजेन लोकांची उतरां सर्वेस्पराक सांगलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सर्वेस्परा तूंच म्हजो दायज आनी म्हजें पिवणपण. म्हज्या जिणेचो फुडार आसा तुजेच हातांत. सर्वेस्परा सदांच म्हज्या दोळे मुखार हांव दवरतां. तो जाय म्हज्या उजव्याक आसा तर हांव केदींच हालचो ना. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो दोस्कायेर उमाळटा. म्हजी कूड लेगून समजकायेर जियेता. कित्याक तूं म्हाका पातळाय सांडचो नाय आनी म्हाका तुज्या विश्वासी भक्तांक कुसाडाय दिवचो नाय. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सांबाळ तर तूं म्हाका देवा, कित्याक तुजेर हांव पातयेलां. सा पावलोन पिलिपिकारां बरयल्या पत्रांतलें वाचप. जर क्रिस्त थंय कसली भुजवण तुमी म्हाका दिशात वा मोगातावन येता तें उत्तेजन तुमचे थंय कांय आसा, जर आत्मीक एकवट तुमी खंय दाखोवचो आसा
वा एकमेकाच्या मैपसान आणि कणवळ्यान तुम्ही भरल्यात तर एकाच मोगान एकच आत्म्यान आणि एकच मनान एकवट सांभाळ म्हजो संतोष तुम्ही भरपूर करा. स्वार्थाक पडून वा पोकळ दौलते खातीर कसलेंच तुम्ही करिनाकात. बागार कालत्या मोनाचे जावन हेरां तुमचे प्रास चड बरे म्हूण तुम्ही लेखा. तुमचो सुस्वंत आदाय पळयनाकात. बागार हेरांचे बरेपण तुम्ही सोदाप. तुमचे मोन क्रिस्ता जेजूचे मोन जावं. सैबान तो देव तरी त्या समासंपणाक तो लबदन रावलो ना. बागार मनशा सारको जावन गुलामाचे रूप घेवन ताणें आपणाकच पूर्णपणी खाली केलो. मनशा रुपान तो दिश्टी पडलो आणि आपणाकच कालतकर मरणा पर्यान कुर्साच्या मरणा पर्यान तो विदेय जालो. देखून देवान ताका अंती उंच उबारलो आणि सर नांवां प्रास वर्तें नांव ताका दिलें. अशें ताणें कुशी वेली बागवजे म्हूण ह्या नांवाक हरएक देंबे सर्गें संवसारी आनी पाताळी आनी परगटीचे म्हूण हरएक जिबेन देवा बापाच्या महिमेक जेजू क्रिस्त म्हूण सोमी. देवाचें उतर हें देवाचे वळखकार. हालेलुया 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 हालेलुया. एक मोठ प्रवादी आमचे मोदे उठला. देव आपले परजेची भेट करूंक आयला. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसू. जुवांव फर्माने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. त्यावेळी जेजू म्हणालो, म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर ह्यो संगती तुमचे लागीं हांव उलयलां. हो म्हजो उपादेश. हांवें तुमचो मोग केलो तसो तुमी एकामेकाचो मोग करी जाय. आपल्या इश्टां पासत आपलो जीव दिवचे प्रास व्हरतो मोग दुसरो ना. हांवें तुमकां फर्मायिल्लें तुमी करशात जाल्यार तुमी म्हजे इश्ट जातल्यात. ह्या फुडां हांव तुमकां साकर म्हणना, कित्याक साकराक आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना. पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, कित्याक म्हज्या बापातावन हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तुमी म्हाका विंचून काडूंक ना, हांवें तुमकां विंचून काडल्यात. तुमी बायसन वचून फळ दी जाय, उरचें तसलें फळ दी जाय म्हूण हांवें तुमकां नेमल्यात. अशें म्हज्या नांवान बापा लागीं तुमी मागशात तें सगळें तो तुमकां दितलो. हो म्हजो उपादेश. तुमी एकामेकाचो मोग करा. देवाचें उतर हें. वाकणी तुका क्रिस्ता. बाळका जेजूची महापरब. पूण तुमी जाणात एका विशेष परिस्थितीक लागून आमी 3 दिसांची परब करना. आनी अचानक म्हणल्या बरी थोड्याच घंट्यांचे माहेत तुमकां दिवन आज आमी ही परब संभ्रमूंक पळोवची 14 तारीख.
जावं. पूण व्हडलें फेस्त म्हणटा आसतना आमी सकाळां आमच्या फिरगजांनी फेस्ताक येता आनी फेस्त जावन घरा वेताना कितेंय तरी व्हरून वेता. फेस्त जावन घरा वेता आसतना आमी कितेंय तरी व्हरून वेता. थोडीं जाणां थंयच आयस्क्रीम आनी चकट खातात. घरा वेता आसतना आमी कितें व्हरून वेता. आज सकाळीं हांवें थंय आमच्या द्वारा लागीं पळयलें थोड्यो ल्हानश्यो अंगड्यो आसात. कांय ना तरी आयच्या ल्हान भुरग्यांक खबर ना म्हाका, पूण व्हडांक तुमकां खबर आसा फेस्त जावन घरा वेता आसतना कांय ना तरी थोडे तांबडे गुळे व्हरून वेता पयलीं. आनी थोडीं दुसऱ्या कडेन फेस्तांक गेल्ल्या वेळार काळिंग घी आनी केलें आकुरुटांगी आदीं आमी करते आसले. जावं तुमी आज फेस्ताक आयल्यात. हे आतां फेस्तां जावन घरा वेता आसतना आमी आज कितें व्हरून वेचें. देवाचो आशिर्वाद खरेंच वय, पूण ताच्या की सडीत आमकां खबर आसुनूच हे आमी घरा व्हरूंकूच जाय, नंतर आमी फेस्ताक येवन प्रयोजन ना. कितें व्हरून वेचें. आयच्या दुसऱ्या वचपांत फिलिपेकारांक बरयल्ल्या सा पावलून फिलिपेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांगलें तुमचें मौन क्रिस्ताचें मौन जावं. आमचें मौन क्रिस्ताचें मौन जावं. आमी आमच्या ल्हानपणांत जावन आमच्या भुरग्यांक शिकयत आसतना आळे तुवें अशें करूंक नजो, अशें केल्यार बरें, शेगूण तुवें पाळूंक जाय, दुर्गूण आसले तुवें पाळूंक करूंक तशें करूंक नजो म्हूण आमच्या भुरग्यांक शिकयत आसतना आमीच व्हड जावन येता आसतना क्रिस्ती शेगुणांनी आमी आपापीच क्रिस्ताचें मौन आपणायता खरें. पूण ताच्या की चड करून क्रिस्ताचें मौन आपणावंक जाय तर क्रिस्ताचेंच कितें म्हणलें आमकां मेळूंक जाय. आनी ह्या येवकारिस्ता वेळार दोन संगतींनी देवाच्या उतरान आनी ताच्याच मासा रक्तान तो आमकां भरता. देखून आमचें मौन खंयच्या एका फेस्ताक गेल्ल्या वेळार, खंयच्या एका जेवणाक गेल्ल्या वेळार आमचें मौन कुशाल भरीत आसा म्हळ्यार थंयसर फेस्त बरें जालें, ह्या जेवण बरें जालें. देखून आज आमी घरा वेता आसतना आमच्या सांगाता व्हरूंक आसा कितेंगी गोडशें, कितेंगी रुचीक, कितेंगी उरचें, सासणाच्या जिविताक आमकां व्हरून पावोवचें क्रिस्ताचें मौन. क्रिस्ताचें मौन. देखून भाव भयणीनो, ह्या वेळार ह्या मोठ्या शर्मावांत हांव तुमकां चड हितू थोडें सांगूंक वेता, पूण ताच्या की पयलीं हांव तुमकां परबी पाठयता. कित्याक ह्या फेस्ताक तुमी आयल्यात आनी हांगा तुमची तुमी इच्छा आशा दाखयतात आज हें फेस्त जावन घरा वेता आसतना आमच्या सांगाता आमी कितें तरी मोलादीक व्हरूंक आसा आनी तें आसा क्रिस्ताचें मौन. आतां म्हाका खंडीत खबर आसा क्रिस्ताचें मौन म्हणटा आसतना हे घुसपडांचे शब्द हे क्रिस्ताचें मौन आमी कशें समजोवचें, कसलें आसा क्रिस्ताचें मौन. तेंच वाचप इल्लेशें मुखारसून वेता आसतना आमकां सांगता क्रिस्तान आपणाकच खाली केलो. बापाची खुशी करच्या खातीर आपणाकच खाली केलो. आपलें पोंड ताणें पयस दवरलें, कित्याक तो सैमान देव. आपलें पोंड ताणें पयस दवरलें आनी आमचें मनशा सैम ताणें आपणायलें. देखून पातक एक सोण सांबाळून सांगच्या बरी पातक एक सोण सगळ्या संगतींनी तो आमचे सारको जालो. देखून क्रिस्तान कशें ताचें मौन आमचें मौन ताच्या मौना सारकें करूंक सांगलां की ताचें मौनूय आमच्या मौना सारकें ताणें केलां. देखून कोणेंच चिंतचें नाका म्हज्या कश्टांच्या वेळार देव खंय आसा. म्हज्या घरा पिडा येता आसतना, हांव आनवारान आसतना, हांव लॉसांत आसतना देव खंय आसा. ना, देव आमच्या सांगाता आसा. इम्मानुएल, देव आमच्या सांगाता जाला. ही आसा परब आयच्या दिसा आमी संभ्रमची. क्रिस्मसाच्या दिसा आमी संभ्रमली, जेजूच्या आपरकटणे दिसा संभ्रमली. आज परत्यान बाळका जेजूक मान करतना आमी ही व्हड मापान संभ्रमता. हाच्या शुभ वर्तेंत आमी आयकलें म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावचे खातीर. आतां हो एक गांस आमी वडूल सांगिल्ल्या. जेजू म्हणटा म्हजो संतोष तुमचे थंय आसून तुमचो संतोष भरपूर जावच्या खातीर. देखून जेजूचो संतोष आमच्या जिणेंत आयिल्ल्या शिवाय आमी कितलोय संतोष जोडूंक प्रयत्न केल्यार तो तात्कालीक, तो सासनाक बाळवना.
जेजूचो संतोष आमच्या जिणेंत आयिल्ल्या बरी देखून तो एक ड्रग्स घेवच्या एका भुरग्या लागीं सारा कितलो संतोष तुका मेळटा थोड्या मिनटांचो थोड्या घडयांचो थोडी जाणां आनी कितें सोरो आनी कितें म्हणटात थोडी जाणां थोड्यांक एक कापी काण गेल्यार एक च्या काण गेल्यार म्हाका एक संजेची च्या काड गेल्यार बरी खुशी जाता काम करूंक उर्बा येता म्हणटा आमी त्या च्यात म्हजो संतोष आटापला ती घेतिल्ल्यान म्हजो संतोष वाडटा पूण जेजू म्हणटा आमच्या संतोषाचें कारण तोच तो आमच्या मदें येता आमकां कुरपेन भरता आनी आमचो संतोष वाडयता देखून जेजू शिवाय ताणें संतोष दिल्या शिवाय आमी कितलोय संतोष आपणाक प्रयत्न केल्यार तो पोकळूच तो आमकां शांती समाधान या संतोष दिना भाव भयणीनो आज आमकां सुरवेक सांगला आयचो विशय एकच मोगान एकच आत्म्यान एकच मनान सांबाळुची उतरां ही जेजू बाळोक आमच्या कुटुंबांनी आयिल्ल्यान आमचें मन एकच जाता एकच आत्म्याचें जाता एकच मोगाचें जाता असो दाखलो हांव दिवं आतां हांवें सांगचें घडीत वय तर वय म्हणा घरा आवय बापूय आसात प्रायस्तां आसात आजो आजी कोण प्रायस्तां आसात आवय बापूय आसात 30-35 वर्सांची आमी आमच्या सगळ्यांच्या घरांनी इल्लेशे सोडून आसताच इल्लें पुरपुरता हांव आनी इल्लें दुरसाता हांव इल्लें झगडता हांव मोगांनी हांसता हांव पूर आसता सूख दूख सक्कड आसता देखून सूख आनी दूख सक्कड आसता आमी म्हणटा आमच्या कुटुंबांत थोड्या फावटी बेजाराय आसा आमच्या कुटुंबांत इल्लें वद्दू वरांट आसा आमच्या खरी एकल्या कुटुंबाची परिस्थिती पूण त्याच कुटुंबांत एक भुरगें जल्मात आसतना आमचे वद्दू वरांट आमचे सूख दूख पुरा त्या भुरग्याचेर वंदून आसता पळय की न्ही भुरगें हांसतना कुटुंबाची सगळां हांसतात भुरगें रडतना सगळां टेन्शनार पडटात भुरगें पिडेंत पडलें सगळां परत्यान भिरांतीन पडटात भुरग्या प्रकार एक ल्हान जल्माल्लें 1 म्हयन्याचें 2 म्हयन्याचें 3 म्हयन्यांचें भुरगें म्हजी प्राय 30 आसूं म्हजी प्राय 90 आसूं सगळ्यांक आमकां भुरगें कंट्रोल करता वय की न्ही आमच्या कुटुंबाची परिस्थिती वय न्ही एक भुरगें सकट कंट्रोल करता आज आमी देव तेंपलाक ह्या देव तेंपलाक कित्याक आयल्या हो भुरगो आमकां सगळ्यांक कंट्रोल करता जेजू बाळकाची भक्त ती जेजू बाळोक आमच्या कुटुंबांत आसतना आमच्या मदें तो आसतना आमचे दूख कितलेंय आसूं तो भुरगो हांसतना आमी हांसता तो भुरगो रडतना आमी ताचे थंय बिरमोत चिंतता हे करूंक आज तुमी सकट सांगत आयल्या देखून हांवें तुमकां परबी दिली हांवें तुमकां उल्हास दिलें कित्याक आज आमी न्हय गे तो भुरगो हांसतना आमी सकट हांसता म्हणटाना आमी सकट एकूटाम जाल्या आमी एकूटाम जाल्या आमच्या मदें कोणी प्रायस्तां आसूं पुरो कोणी ल्हान भुरगीं आसूं पुरो कोणी पिडेस्तां आसूं पुरो सकटां आमी एका कुटुंबाची जाल्या ह्या वेळार आमकां एकच मनान एकच आत्म्यान एकच मोगान म्हणून विशय दिल्लो आसा हो विशय ह्या वर्सा ह्या पुरूच्या ऑक्टोबरांत आमी सुरू केलो एक सिनोद म्हणटा आमी सगळ्यांनी सांगाता सोलूंक जाय म्हणून आमची पवित्र सभा आशेता देखून पापसाहेब आमच्या पापसाहेबान फ्रांसिसान आमकां एक उलो दिला सकट क्रिस्ती लोकांन सांगाता चिंतूंक जाय मुखल्या दिसांनी ह्या मुखल्या वर्सांनी आमी आमची पवित्र सभा कशी हेरांक दाखोवंक जाय कशी जिवंक जाय म्हणल्या विचार देखून आमी सांगाता चलया म्हणून पापसाहेब आमकां उलो दिता आनी ह्या विशयाक पूरक जावन आमी आयचो विशय विंचुल्लो एका आत्म्यान एका मोगान आनी एका मनान सांबावलुची उतरां देखून आयचें हें फेस्त बाळका जेजूचें फेस्त वो आमच्या ह्या सिनोदीचो ध्येय लागशिल्ल्यान पाळूंक आमकां बरो आदार दिता हांगासर हांव ह्या जाग जावन आसा जावं पुरो तुमी लायक जावन आसा जावं पुरो पूण आमी ह्या बाळका बराबर सकट एकाच कुटुंबाची सकट आमी एकाच कुटुंबाची देखून आमच्या मदें फरक ना आनी हेंच पवित्र सभा आशेता
येदोळ पर्यंत आमच्या मदीं चिंतप आसलें याजक या आमी इंग्लीश भाशेन म्हणटा हायरार्की म्हणून थोड्यांनी मात निश्चय घेवचे निर्णय घेवचे आनी हेरांचेर ते थापचे म्हणून आसलें चिंतप आसलें पूण आतां पवित्र सभा चिंता ना मुखेलपण थोड्यांनी घेवंक जाय खरें पूण आमी सगळ्यां सांगाता गेल्या तर कितलें बरें आसलें चारित्रीक जावन एक दोन तकले दिता जेजूच्या काळारी तशेंच आसलें जेजूच्या काळार कितें जातालें जेजूच्या काळार मतबरी आसले पळया तांच्या मदले या शास्त्री आसले ते कंट्रोल करताले बाकीवंतपण आमच्या मुठी भितर आसा पूण जेजू आयिल्लोच सुरवेले क्रिस्तांव म्हणा लागले ना जेजून आमकां एक नवी दिशा दिल्या जेजू सांगता आमी सगळीं देवा बापाची भुरगीं देखून ते एक मागणें आमच्या आमी हरी एक दीस हरी एक घडी म्हणल्या बरी म्हणटा हांव तें मागणें उड आसा तुमकां आमी सक्कड एकाच बापायची भुरगीं म्हणून सांगचें आमच्या बापा देखून हांव हांगा आल्तारीर आसून म्हज्या बापा म्हणना तुमी थंय आसून म्हज्या बापा म्हणना सक्कड आमी सक्कड समुदाय आमच्या बापा देखून आमचो सगळ्यांचो बापूय तोच देखून तुमी थंय आसून जावं पुरो हांवें हांगा आसून आमचो रोल आमी म्हणटा तो विंगड कित्याक आमचे कायदे आमी पाळूंकात पूण आमचो बापू एकच देखून आमी ताची भुरगीं सांगाताच देखून ही सिनोद आमकां एक बरो एक उपाय दिता आध्यात्मीकपण हे दोळपर्यान कोण सांतीन जाताली चड करून मटवाशी याजक माद्री थोड्या वर्सां आदीं एका सांतिनीच्या आवय बापायकी पापसाहेबान सांतीन केलें एका सांतिनीच्या आवय बापायकी सांतीन केलें लायक दी कोण खबर जेजूची ल्हान फूल तेरेस तिच्या आवयक आनी बापायकी पापसाहेबान सांत ह्या सांतीन म्हूण पासारलें कित्याक भाग्यवंतपण वाडून येवचें कुटुंबांत भाग्यवंतपणाचो आरंभ जावं आमच्या कुटुंबांत देखून ही सिनोद आमकां उलो दिता आमी सगळ्यांनी भाग्यवंतपण म्हणून फकत थोड्या पाद्री माद्रींक मात्र न्ही सगळ्यांक हें आसा देखून आमी सांगाता चलोवंक जाय म्हणटा देखून ही एक नवी आध्यात्मिकता हे दोळपर्यान भाग्यवंतपण हें आध्यात्मीकपण म्हणटना थोड्यांक मात म्हणून आमी चिंतल्ल्या कडेन आतां पापसाहेब सांगता आमकां हें सगळ्यांक आसा देखून हें संभ्रमूक हो गुट संभ्रमूक आमी हांगा सांगता मेळिल्ली आसा देखून हांवें हो गुट तुमकां सांगचो भाग्यवंतपणान भाव भयणीन म्हाका एकल्याक नाका सगळं आमी सांगता नंतर म्हज्या याजकपणाक अर्थ ना सगळं आमी सांगता भाग्यवंत जाया कित्याक सरगार वेताना सगळं आमी सांगता मेळ्ळ्या तर कितलें बरें न्ही गी बरें आज आनी एका भाग्यवंत मनशान दिल्लो दाखलो हांव सांगून हांगा सोंपयता गाब्रियल बासो म्हणलो एक बूक बरयता देवस्तुती ह्या लितुर्जी आमी म्हणटा ताची आध्यात्मिकता आनी तांतू हो एक बरोसो दाखलो दिता हो दाखलो तुमी घरा येता आसतना व्हरून व्हरयेत खुरीस पळया तांतू एक उबो घांस आसा आनी तांतू एक आड घांस आसा उबो भाग आनी आड भाग उबो भाग जर तर आमी पवित्र सभेचे मुखेली म्हूण घेतल्यार आड भाग सक्कड आमी लायका म्हूण घेवयेत पूण जर तर तो कुरीस असो आसचो थोडो असो जालो जाल्यार त्या आचार्यान तो कुरीस फिक्स करता आसतना इल्लोसो वांकडो फिक्स केल्यार तुमी तिशीन पळयता आसतना म्हणनात गी हो कुरीस समाना कुरीस थोडो वांकडो आसा कुरीस समाना देखून कुरीस सारको केल्या शिवाय आमकां सुशेग ना देखून हो भाग्यवंत मनीस म्हणटा आमच्या आध्यात्मीकपणान ती आमच्या देवस्तुतयेन ती आमच्या क्रिस्ती जिवतांत ती उबो घांसी आसूंक जाय म्हळ्यार पवित्र सभेचे मुखेलपण वरचे तेय आसूंक जाय लायकी आमी आसूंक जाय आड घांसी आमी आसूंक जाय जर तर एक खंयचोय घांस मालुवालो पवित्र सभाच मालुवाता देखून तुमी जर तर आज ही चिंता जर तर तुमी लायक कोणी नातल्ले हांवें हांगा आल्तारीर कितल्या आई व्हडल्यान ताळो पिनून मीस केल्यार ताका अर्थ आसतो त्याच प्रमाणे तुमी हांगा लायक काय
एक याजक नासतना हांवूच येवन मीस करता सुरवेच्या पयस सभेंत आसलें तें करता म्हळ्यार ताकाय सारको अर्थ मेळतो ना. आमी एकामेकाचेर बंदून आसा. देखून आज आमकां ही परब करूंक देवान अवकाश करून दिल्ल्याक आमी ताका अर्गां दिवया. आनी हो एक नवो विचार नवें चिंतप सिनोदीचे पवित्र सभेन आमकां दिल्लें आसा तें उर्बेन पाळूंक आमकां हर एकल्याक एक कायदो आसा. आमी आमचो ताळो आयकासो करूंक जाय. गुपीत रावल्यार पावना, पुरपुरल्यार पावना. आमचो कायदो पाळटा आसतना आमचो ताळो आयकूंक जाय म्हणून समजाया. आनी ताचे सांगता ह्या बाळका सांगता कितले आमी होंदून रावता तितले आमचे कुटुंब कुशालकायेचे संतोष भरीत जाता म्हूण चिंतया. आनी हो आसुल्लो गुटू हांवें तुमकां सांगचो. देखून आज निमाणे आशिर्वाद जावन आमी घरा वेता आसतना आमच्या सैऱ्या दैऱ्यांक आमच्या वळखीच्यांक मेळटा आसतना उगडास दवरया. आज आमी आमचे स्वीट्स व्हरचे देवाचो आशिर्वाद बाळका जेजू सांगात. देखून क्रिस्ताचे म्हणूनच आमचे मोण जावन जेजू आमकां दिता ताचो ताच्या कुडीचो भाग ताचेंच उतर आमी सांगाता व्हरून वेता आसतना आमीच क्रिस्ताचे नवे गवाय या क्रिस्त हांव म्हणलें उगडास दवरया. हरी एक घडये देव आमच्या सांगाता आसतो. सगळीं उबी रावया. जायत्यो गरजो आमचे थंय आसात जाल्यार आमी मोठव्यान त्यो थोड्याच उतरांनी गुंतून सांगता मागता. देखून ह्या वेळार आमच्या बावर्त्यांची मागणी मागता आसतना आमच्यो आमच्यो गरजोय मोतीन धरया आनी पवित्र सभे सांगता आमचो ताळो मेळोवया. मोगळा बापा आख्खे पवित्र सभेक मुखेलपण लाभोवच्या पापा फ्रांसीस आमचे गवळी बाप आनी सर धार्मिकांनी पवित्रपणाचे आपोवणें संपूर्ण रितीन जियेवंक आनी त्या मारिफात तांकां देखीन आनी शिकोवणेन संवसाराक जेजूक दिवंक तांकां सर कुरपे देण्यांनी भर म्हूण मागता हांव. बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. दयाळा बापा आख्खे क्रिस्ती परजे खातीर आनी चड करून बाळका जेजूच्या सर भक्तिका पासत आमी मागता. आमच्या कुटुंबांनी भलायकी शांती समाधान मोग आनी संतोष हर एक वक्ता रास करूं. आनी वडिलां पासत मागता आसतना आमच्या कुटुंबांनी आसच्या सर वडिलांचो उगडास काडटा. तांकां बरी भलायकी जिणेन धादोसकाय आनी फावो तो मोग कुटुंबांत लाभो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तूं स देण्याचो दातार. ह्या दिसांनी आमकां विविध रितीन सेवा आदार दिल्या सर दानी पासत स्वयंसेवकां पासत आनी बऱ्या मनाच्या सर मनशां खातीर आमी मागता. तांच्या उदार मनाचेर आनी खळमीत नातल्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल. ह्या वरवीं सदांनी तांणी तुका लागशिल्ल्यान अनुभव करूंक फावो कर म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. ह्या अल्तरी भोंवती एकठांय जाल्ल्या आमा सोमेस्तांक आनी गांवांत तशें परगांवांत आसच्या आमच्या कुटुंबाच्या हर एका सांद्यांक तुजो भरपूर मोग निरंतर रक्षण आनी जिणेन धादोसकाय लाबोवन दी म्हूण. चड करून पिडेस्तांक भलायकी भुरग्यांक बरो फुडार आनी कामार आसलेल्यांक बरी कामाय लाबोवन दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडीभर आमच्या वैयक्तीक गरजां खातीर मागया. चड करून तुमचेच खातीर मागा. बाळका जेजूचे पिंतूर मोतीक हाडून तो आमच्या काळजांनी बिडार करूं आनी तो आसतना आमकां कित्याचीच गरज ना म्हणलें समजून आमच्या गरजां खातीर सर्गींच्या बापा आयच्या दिसा ही परब संभ्रमूंक तुवें आमकां फावो केलें आनी चड करून ह्या पूर्ण शेताक ह्या देव तेंपलाक येवंक तुवें आमकां अवकाश दिलोय. तुज्या ह्या वर्त्या देण्यां खातीर आमी तुका अर्गां दिता. ताचे सांगता तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यात
आमची मागणी, आमच्यो गरजो आनी आमच्या काळजांचे अत्रे ते तूं दयेन मानून घे आनी आमी खालतेपणी मागतां तें आमकां तुज्या बाळोक जावन जल्माल्ल्या पुता वरवीं दी. आमी मागतां तुज्या पुता क्रिस्ताचे नांवी. आमेन. म्हज्या भाऊ भयणीनो, बाळका जेजूच्या मांडाक आमी भेटोवचें हें बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. सर पदवीदार देवा आमच्या मोगाळ बापा, गोवांचो उंडो आनी दाकांचो वायन ह्या देण्यांच्या रुपार जेजू क्रिस्ता तुज्या पुताक बावरतान आमी वळखता, ताचें बलिदान करता आनी ताका आमच्या आत्मीक पोशणाक घेता. तर तुजे पवित्र सभेचे ह्या देणयांचे तुजे दयाळ दिश्ट घाल म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराते उबारता. सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वद्वेदरानी ससनाच्या देवा, सर्व काळयांनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. ओ कायदो निती सो आनी आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा तुवें जेजू वरवीं तुजे सोडवणेचे सासणीक येवचन उक्तें केलें आनी तो सगळ्या परसांचो उजवाड म्हूण दाखयलें. अनंतपूत तुजो आमच्या विनाशी सैंबार दिश्टीक पडलो. ताचे अमरपण पसरलें आनी ताणें आमचे सैम नवें केलें. देखून आतां देवदूतां बराबर आनी सर्गींच्या सदळ बरा सांगाती तुजे महिमेचे कीर्तन आमी निरंतरी गायता. Oh
सर्वेस्पराचे नावी येता ताकाचे वो सगी तुकाचे वो सगी तुकाचे वो सगी तुकाचे वो सगी तुकाचे बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची तेच परी जेवण जात आसतना काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुम्ही सोमेस्त घेयात आनी हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत पातकांचे बॉक्सांनी मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात Bawarta so good pergatuya Jesu melo Jesu jiwan zala Jesu nowia yetoro बापा जेजूच्या मरणासो आनी पुनर्जिवंतपणासो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सुमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा पिटर पाऊल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरो सोदून मेल्यांत ती आमच्या भाव भयणींची काकुळट कर तांकां आनी तुजे इश्टगादींत मेल्ल्या सुमेस्तांक तुजे पजळीत मुखामळ पळोवन फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता अंकुवार मरिये देवाचे माये संगती बगेवन जुजे ती सोपती बगेवन दंडुता आनी सर्व काळी तुका मांडवल्ल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्वद्वेधार बापा सर्व वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या ससना आमच्या सर्गींच्या बापातय आमी सगळीं ताची भुरगीं एकाच आत्म्याची एकाच मनाची आनी एकाच मोगाची म्हणलें वळखून घेवन ताणें शिकयल्लें ताच्या पुतान शिकयल्लें मागणें सांगता मागया आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें रास आमकां येवं तुजी खुशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पदकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतलें आमकां सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दये करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी
सर्गींचे भाग आनी आमच्या सुरंदरा जेजू क्रिस्ताची येणे बरोबर शाणत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदारका कुर्तीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुमची येत आनी रासवो चलयताय ससनाच्या ससनाक सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं एकामेकाक शांती दिवया देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काबूल कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती या शेळयेच्या जेवणाक आपोवणे मेळिल्ली आमी सुभागी सुमया फोना मोगळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजार आसाय म्हूण हांव पातयेतां हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां जेजू ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरीक आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंकून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जाता जेजू तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडी नाका आमेन तुझ्या जीवा स्वागत स्वागत तुका जेजू तुझ्या जीवा स्वागत स्वागत तुका Santos mozo halukoso Udiaro pituka senso Ashita sangat tuzo Gole tu mozo serviso Chivta dara moja sarvondara ये आनी रास्क दुर्बल विडारा जीवता तारा मुझा सर्वोत्तारा ये आनी रास्क दुर्बल विडारा जेजू मुझा राया स्वागत स्वागत तुका जेजू मुझा राया स्वागत स्वागत तुका मुर्त्या मोगा व्हड त्रेगा रागोन आसा सेवच्या तुका मुर्त्या मोगा व्हड त्रेगा रागोन आसा सेवच्या
तुका जेजू म्हज्या जिवा स्वागत स्वागत तुका जेजू म्हज्या जिवा स्वागत स्वागत तुका. प्रार्थुया. जेजूच्या आणि आमच्या भोवमुगाळ बापा, सैंबाच्या दोळ्यांनी जेजू बाळकाक आमी पळोवंक ना तरी जिव्या भावार्थान त्यास जेजूक उंड्या वायनाच्या रुपार वळखिला, आमचे भितर घेवन वेंगयला आनी आमची काळजां ताका भेटयल्यान. त्याच परी जिविताच्या सगळ्या गणितांनी आमची भावार्थची नदर जेजूचेर आसूं, मोगान ताचो पाटलाव करून जेजूची वाट आमच्या क्रिस्ती भाव भयणीकी आमी दाखोवं. शेकी एक दीस आमी सगळीं सरकार ताच्या पसजळान सुकेस्त जावन तुका दिन वसूंक पावूं. त्यास जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दायकन बसात. मोगाच्या न्हू पयल्यान पयलें तुमकां सर्वांक जेजू बाळकाचे फेस्ताचे शुभाशय आमी पाठयता. जेजू बाळक तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर भरपूर रितीर आशिर्वाद घालूं आनी येवच्या वर्सा आनी ह्या वर्सा प्रत्येक जावन जेजू बाळकाच्या आशिर्वादान दोडत्या मापान तुमकां लाभ म्हणून आमी मागता. तशेंच आयच्या ह्या दिसा आमी तुका देव बरें करूं म्हणटा. ह्या गेल्या त्या वर्सांनी तुमी आमकां सांगात दिला आनी तुमच्या सांगाता मागणें करूंक तुमच्या सांगाता मीस पेटोवंक आमकां तुमी अवकाश करून दिला. जायते फावटी तुमच्या भक्तीपणा निमती आमकां एक देख जावन आमचे भक्तीपणी सडलां. त्या देखून तुमकां सर्वांक आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजू बाळकाच्या आशिर्वादा मागता. आयचे हे मिसाचे बलिदान जाल्ल्या उपरांत आमच्या दाव्या कुशीन आसच्या इगर्जेच्या दाव्या कुशीन आसच्या स्टॉलान तुमी एक ल्हान भेट दिवची. जर तर कोणाकी नामान बाळो जेजू आमच्या ह्या पुणे क्षेत्राचें ऑफिशियल पत्र कोणाक मेळना तर तुमी ताचें सबस्क्रिप्शन पळोवचें वा तशेंच कार्मेल बायबल डायरी थंयसर आसा. तुमच्या हर एक दिसाच्या मागण्याक दिसाचे वाचपांचे वेळ नियाळ करच्याक खंडीत जावन उपयोग जातलें. आनी तुमकां सर्वांक परत हे बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाची विस्तार आशिर्वादा सुरू बिराव्या. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं. तुमच्या सोवे आसूं. दबाजीक आशिर्वाद. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोमे रावूं आनी तुमचे संरक्षण करूं. तुमचे भितर तो रावूं आनी तुमकां सांबाळूं. तुमच्या मुखल्यान तो रावूं आनी तुमकां वाट व्हरूं. तुमच्या फाटल्यान तो रावूं आनी तुमकां राखूं. तुमचे वयर तो रावूं आनी तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोमे जियेत आनी रास करता ससनाच्या ससना. आनी सर पदवेधा देवासो बापासो पुतासो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देवूं आनी सदांच तुमचे सोवे आसूं. बाळका जेजूक अर्गां मागणें. ए भोव उदार बाळूक जेजू, तुजे मुखार आमी सरपडटा. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटूंक आमी आयल्या. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्या. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी फातयेनी तुजेर आमी दवरता. तुज्या अजाबांच्या इमाजी मारिफात तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारूं दी. चर रोग तुज्या बाळपणाक मान दिवं दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत जोडून दीत. सस्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळका जेजू. आमेन. आनी बाळका जेजूचो आशिर्वाद घेवन सकट वचून येयात. क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमी ताची बरी जावं
बरी जालो आमकां भंय उबारू तो पाताळांत गेलो पाताळांत सुटोवच्या भयेची शिडी जालो दिपुणात वाटोदी ती मनीस जावन आयलो जेजू बाळका बरे म्हाका तुज्या सैवा बदल आमकां जेजू बाळका लाले म्हाका तुज्या सैवा बदल आमकां मुखार पुत्रा सोवे आंखवार मोरी आशीर्वादी आमकां